आमगेल्या समाजांतू अशी जनाक म्हळ्यार ग्राहक वर्गांक कसं जाय त्या दिवच्या एक उद्यमीला लक्षण तशीची जनाक एक ग्राहकाक कसं जाय म्हूण गोतना ताजे विशयारी एक डिमांड क्रिएट करचें ताका तें अगत्य म्हूण जावच तशें कोर न्हू त्या विशयी ताका प्रोवायड करचें एक एंटरप्रेनरान म्हूण सांगेता. आजी आमगेला स्वाभिमानी पावलो ह्या सरणीन तुला प्रथम कार्यक्रमाक तुमकां पुरा हांव स्वागत करता सर. आज आमगेलो तो आसा श्रीमती गौरी सुहास राव हांनी. गौरी सुहास राव म्हूण हांगेलें नांव आसूं पुरो जाल्यार पुरा जनान हांग गौरी दीदी म्हणू आपोवचें. गौरी दीदी म्हणूची व्हड्डांक जावो सन्नांक जावो पुरा जनाक हांनी गौरी दीदी म्हणू गोत तशें. हांव गौरी दीदी तुका सांग देखून पळयला समर कॅम्पान तूं पुरा चेडवांक डान्स शिकोवचें, एरोबिक्स जिमान तूं एरोबिक्स क्लासीस काडचे, जावो फॅमिली फंक्शन्सान तूं वार्डीक मुंजीन तूं फूल दिसू पुरा जनाक डान्स प्रोग्राम तशें पुरा कोरियोग्राफी करचें अशी तेदना म्हाका तूं गौरी दीदी म्हूण गोत आशिल्लें. आतां म्हाका गौरी दीदी म्हणचे एक ब्रँड अशी फील जाता. सो ह्या गौरी दीदी म्हणचे एक ब्रँड कशी स्टार्ट जाला गौरी दीदी म्हणूच ताका गौरी आक्क म्हूण येता न्हय. सो हाजे विशय आमकां ಸ್ವಲ್ಪ सांगता. ओके, हांव 2001 ಅಂತೂ ಓಷನ್ ಕಿಡ್ಸ್ म्हूण डान्स ग्रुपा जॉइन जाल्ली. सो जॉइन जाल्ला इट वॉज मिगेल ड्रीम आशिल्लें सांग देखून एक प्रोफेशनल डान्स टिमा ಅಂತೂ डान्स कोर का म्हणू श्यामाक दावाराल इव्हेंट्स पुरा पळोवचे आशिल्ले सान आसतना फिल्म फेराच पुरा. सो तांत एकली डान्सर आशिल्ली तिगेल वरीची जाव का डान्स कोर का म्हणू. सो 2001 ಓಷನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ जातना फस्ट क्लासाची म्हाका सरान निमगिला आमगेले प्रोफेशनल टीम जॉइन जातवा म्हणू. तेन्ना इट्स अ ड्रीम कम ट्रू नवा. सो स्टार्ट केलें मागीर भायल गांवां प्रोग्राम जावचे नाशिल्ली सो लोकल मात्र. मागीर भायल गांवां तूं वर्लाल जनान वता हांगा डान्स क्लासा कोणें आसा न्ही क्लास करूंक. सो हांव सर म्हणलें सर तूं वच व्हडना हांव क्लास काडटा म्हणू. सो तशी एक क्लास हांव स्टार्ट कोर न्हू. कॉलेज ಒಟ್ಟುची कॉलेजा शिकतना ಒಟ್ಟುची हांवें टीचिंग स्टार्ट केलेला. सो आतां ताय कंटिन्यू जातास. सो 2001 म्हळ्यार आतां 22 इयर्स जाता. सो स्पेसिफिकली आर्त हांव तुका मस्त फॅमिली इव्हेंट्सान तूं डान्स कोरियोग्राफी करचें हांव तूं पळयलां. नॉर्मल क्लासान तूं डान्स शिकोवचें आनी अशी फॅमिली इव्हेंट्सान तूं डान्स करचें हाका मस्त डिफरन्स आसतलो. आनी म्हणचे गेल्यार एक मंगळूरान तूं हें आर्ता येयला फूड अशी फॅमिली इव्हेंट्सान तूं वार्डीक मुंजीन तूं डान्स आनी मस्त नाचत आशिल्ला. सो त्या तूं केन्ना दुखून स्टार्ट केलें अशी कोर येता म्हणून केन्ना दुखून आयडिया येयला तुका. तूं ऑलरेडी एक क्वेश्चन निमगेलो ना गौरी दीदी कसं लायक म्हणून सांगता. हांव डान्स क्लास स्टार्ट करतना हांवची कॉलेज आय वॉज लायक 17. सो चेडवान पुरा मस्त नॉर्थ इंडियन चेडू आशिल्लें म्हगेलें गुजराती उलयतालें घर कडेन स्टार्ट केलें क्लासीस. सो तांणी पुरा म्हाका दीदी दीदी म्हूण आपोवन तांची कंटिन्यू जाल्लें. मागीर क्लासीस तेदना इट वॉज प्रोफेशनली म्हणू मस्त जन येना आशिल्लींची तितली ताका डिमांड ना आशिल्लें. अशीच पळय ड्रॉइंग क्लास डान्स क्लास म्हूण पुरो आशिल्लें. तांतूय चेल्ल्यांक मस्त सपोर्ट ना आशिल्लें. बट आय एम थँकफूल टू माय पेरंट्स तांणी म्हाका सपोर्ट केल्ली आर्ट फिल्डान तूं. त्या नंतर आमी सनसान आमगेलेची चेडवांक गेल्या बर्थडेजा पुरा डान्स करता आशिल्लींची. म्हळ्यार मिगेले स्टुडंट्साक घेवनात मिगेल स्टुडंट आसलो री त्या स्टुडंटाल बर्थडेक आमगेले क्लासा चेडवां आमी वचून परफॉर्म करता आशिल्लींची. बट वार्डीक मुंजीक न्ही तेदाना घरांतूल कोणें डान्स करना आशिल्लींची. मागीर 2 दिसा वार्डीक न्हू एक दीस फूल मुद्दी एक हेर दिवस वार्डीक न्ही रिसेप्शन म्हणून. सो त्या प्रोग्रामा पुरा आमगेले प्रोफेशनल टीम्स आमी वचून परफॉर्म करतलींची. सो बट आतां ट्रेंड कसो जाला म्हळ्यार आत्ताच्या पुरा घर कडेन आतां बॉर्न टॅलंट एवरीबडी इज अ डान्सर. ते प्रोफेशनल म्हूण जावका म्हूण ना. सो तांनीची आतां यूट्यूब पळोवन की जो आमकां कोरियोग्राफर जावंक आपोवन न्हू दे वील स्टार्ट तशी. सो त्या ट्रेंडात कसो जाला म्हळ्यार आतां वार्डीक फुडें 2 दीस 3 दीस आशिल्ले आतां एक वार ताय जाता. सो गम्मत जावका. सो तांणी घरकडचे फॅमिली मेंबर्स डान्स करूं इश्ट पावता देखून तांणी म्हाका कॉन्टॅक्ट जाता तांची. सो डान्स क्लासान तूं इट इज डिफरंट लायक यू सेड बिजनेस म्हण येता तांणी येतांची फीज दितांची शिकतांची वतांची. बट फॅमिलीजाक शिकयतना
मस्त विंगडता फिलींग पुरा फॅमिलीचे आत्ताची लाईफ आंतू बिझी आसतांची एक कडेन आसतांची कामां आसतांची टायमींग सेट जायना मेळूक विकेंड्स मात्र म्हूण आसता बट असल एक गेट टुगेदर म्हूण तांकां मना येतना कितले बिझी आसला री रात्री 9 गंಟೆ ನಂತರ ಪೂರಾ ಜನ ಎಕ್ಕ घर ಕಡೆ ಮೇಳ್ನು ಒಟ್ಟು जावनु डान्स प्रॅक्टिस करून डान्स प्रॅक्टिस आपशी चढ गंमत करतांची म्हूण सांगता So dance is one way which is uniting all the family members is what I can say. एक फॅमिलीचा एक इव्हेंट तांकां आनीक चड मेमोरेबल जाता तांणी करनातील विशय एद्दोळ करनातील विशय पुरा तांणी ओट्टूची एज अ फॅमिली करता आसाची सो हक्क तूं यू आर लायक अ विटनेस और तुगेल निमित्त ह्या पुरा जाता सो तूं म्हणला तर 9 o'clock नंतर पुरा प्रॅक्टिस येता आसाची म्हणून सो एक तुगेल एक दीस तू बिझी आसता जो तुगेल नॉर्मल डे म्हळ्यार कशें आसता तुगेल दीस म्हगेल नॉर्मल डे म्हळ्यार रिसेंटली हांव एक स्कुला जॉयन जाल्ले आतां एज अ मॉन्टेसरी टीचर पुरा जनाक हांव स्कुला जॉयन जालें म्हणटना दे थिंक ओ डान्स शिकोवचे थंय म्हणून ना हांव मॉन्टेसरी कोर्स जाल्लो म्हगेला सो आय हॅव जॉयन एज अ मॉन्टेसरी टीचर थंय सो त्या दनपार थंय जाता मागीर एज युजल म्हगेल पुताक स्कुला दुखून आपोवन हाडचें मागीर ताका ट्युशना व्हरचें क्लासीस व्हरचें आनी पुरा फॅमिली मेंबर्स पुरा तांगेल बिझनेस जो वर्क पुरा फिनिश जावन येतना 9 जाता जेवण पुरा जावन तांणी एक मना रिलॅक्स जातना सो ताचे खातीर आफ्टर 9ची रात्रीचे हांव तांकां शिकोवचें इता म्हळ्यार पुरा वट्ट मेळटांची म्हणून संजवाळ कसो जाता म्हळ्यार ओ ना आमकां आजी शॉपिंगा वच्चा आस टेलराला वच्चा आस हांगा वच्चा आस थंय वच्चा आस म्हणून तांणी येनांची आमकांय ते टायम वेस्ट जाता बिकॉज आमी तांकां वेट करता न्हू आमगेल स्केड्यूल पुरा घाल न्हू सो त्या प्रॉब्लमा नाका म्हणून आफ्टर 9 दे कॅनॉट गिव एनी रिजन पण आमकां थंय वच्चास हांगा वच्चास म्हणून सो आफ्टर 9 वी फिक्स इट ओके आतां गौरी दीदी डान्स मात्र की विंगड कसने करतगी हांव सद्याक डान्स मात्र बट म्हगेल मामस कासरगोड चिन्ना म्हणून सुमार जाणां गोत्तास सो तांगेल ಒಟ್ಟು तांगेल ड्रामा टीम आसा कोंकणी ड्रामाचे सो तांतू एक 2-3 सन कॅरेक्टर्स आय हॅव ॲक्टेड विथ हिम सो ऑल ओवर इंडिया तागेल ओटूची शोज पुरो दिला आतां सद्याक ब्रेक घेतला बिकॉज स्कूल आनी हें ओटूची चिक्के हेक्टीक जाता देखून ब्रेक घेतला आतां 22 years हा दुखून तूं हें डान्स कोरियोग्राफी करतास तुगेल्या प्रेग्नन्सी टायमार पुत्तान जातना ब्रेक घेवन मागीर वापस कशें आयली तूं त्या कशें बॅलन्स केलें ओके हांव लायक केलें गुरबीण जाता जल्म गेला ओके आनी तूं हावज वायफ चेडा पळोवन घे स्कूल हांगा तूं जाता म्हणून बट म्हगेल पुताक 1.5 वर्स जातना म्हगेल फ्रेंडाल फोन आयली एक पंता अंजना कामत म्हणून चायल्ड सायकॉलॉजिस्ट ती प्लस तिगेल हकुना मटाटा म्हणून एक सेंटर ओपन केलें तिणें तें कशें म्हळ्यार आतां पुरा कडेन आमकां चेडूं व्हरूं जायना तांकां बोर जाता शॉपिंग जो मुवी वच्चा आसता जो आमकां एक दीस ब्रेक जावका म्हण हेक्टीक लायफ स्केड्युला दुखून म्हण पुरो आसतना सो ती एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट केली की तुमी चेडूंक आमगेले सोण वच्चांची ते बेबी केअर सेंटर डे केअर न्ही बट आमी एक्टिविटीज करयता आशिल्ली चेडूंक मे बी 1 hour त्या चेडूं आमगेलो आसतना तांकां त्या 1 hour एक स्टोरी सेशन एक क्राफ्ट आमकां समर कॅम्पा फुडें कशें आमी चेडूंक गेलो डे स्पेंड करता आशिल्लींची तशीची एक स्टोरी तांकां एक क्राफ्ट आयटम एक 10 minute डान्स मागीर तांकां गेम्स तांगेले उल्लोचे ओटू तांकां एक 1 hour एक्टिविटी तांकां सो पेरंट्स कसो करता आशिल्ले म्हळ्यार चेडूंक आमगेले सोणू तांणी वता आशिल्लींची सो ह्या आमी एक लायब्ररीन स्टार्ट केलें तिणें सो मागीर पेरंट्स जावन निमगू न्हू लायक यू सेड डिमांड आमी एक हॉट सेंटर घाल न्हू विंगड एक्टिविटीज पुरा थंयची डान्स म्युजीक कराटे ड्रॉइंग ट्युशन्स एक्टींग क्लासीस सो ताजी बॅनर हकुना मटाटाचे बॅनरान तूं आमी स्टार्ट करतना तेणी म्हणल्यार कशी तूं आतां चड सान आसा आनी एक्टिविटी तुगेल पुताले एज ग्रुपाचे आसचे सो वाय डोंट यू स्टार्ट डान्सीस म्हणून गेल तिणें सो म्हगेले वाडीके फुडें स्टार्ट केल्ले क्लासीस वाडीक जातरी कंटिन्यू केल्या म्हगेल्या पुतान जातरी एक ब्रेक घेतला हार्डली फॉर अबाउट 4-5 months ताण सान आसतना सो थंय तिगेले रेग्युलर क्लासीस म्हगेल्या हकुना मटाटा थ्रू स्टार्ट केला वापस ताजी फुडें रेशमा बाळिगा म्हणून
तिगेले ऑफकोर्स यू आर ऑल्सो अ पार्ट बच्चा पार्टी कैंप आसता सो मिगेल पुताक 5 महिने तदंत 5 महिने चलडा बेंगलूर आशिल्ली फोन कोरनु एक नमने ब्लॅकमेल शे तिगेल तू एनी जला रा उल्ले ना म्हण पुरा सांगोनु माग तिन बेंगलूर आदुकोन माप्पा सांग कोड्या लापोन हाणु तई तिगेल समर कैंप अंतु आ डांस शिकोनु so they appa summer camps once again I started like that and of course RX life always Dr. Gayatri and Vandana were there so tanni magiri tangal aerobics hakatiri they were looking out for a person so tanni mak apas contact kala ita mala miguel puttan jauchi pashi phuda miguel own aerobics ani dance sessions ashila ladies anka so miguel classes they band jattari hangelo tie up kornu RX chottu I started aerobics fitness classes for them मागीरी तशीची त्या जाता जाताची मिगेल ओल्ड स्टुडंट्स मोतीमाला आशिल्लींची सो तांकां इंस्ट्रक्टर्स आसनींची सो थंय दुखून फोन येयलो म्हण मोतीमाला जॉयन जाली तेदा ना वे बॅक मिगेल एरोबिक्स सोडलरी मोतीमाला मात्र आशिल्लें तलवलकर्जन पुरा मागीर स्टार्ट जालें एरोबिक सेशन्स मागीर सांसान जिमान तांणी पुरा आशिल्लें बट नॉट ग्रेट तशी प्रॉपर एरोबिक्स म्हण आसनी सो मागीर मोतीमाल जॉयन जाल्ली थंय कंटिन्यू केलें सो मिगेले RX लायफ मोतीमाल बच्चा पार्टी एंड मिगेले कोरियोग्राफीज ऑल वेंट हैंड इन हैंड सो देर मेनी पीपल रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगींग मी बॅक तशें ताजे वटवटूची मिगेले चिनमामालोटे एक्टिंगाचे नाटकाचे रिहर्सल्स जाता आशिल्ला सो पुरो आतां कंटिन्यू करून आनीक आतां स्कुला जॉयन जाल्ले एज अ टीचर सो कंटिन्यू जातास सो गौरी दीदी 2.0 जाल्ला आतां 3.0 जाता आनी कितली वर्शन्स येत की म्हण आमी राखून पळोवका ना वय हांव एक एक पण लेक्चर जाल्ले प्राय जाल ना आनी वील गिव द चान्स टू द नेक्स्ट जनरेशन ना म्हणून मागीर वेन वी आर स्टील इन डिमांड वाय म्हण जाता कंटिन्यू करया केदोळताय आमगेले हात पाय गट्टी आसा वी कॅन डू एंड पीपल आस्क फॉर वी वील कंटिन्यू म्हण तशी ओके आतां डान्स एक फॅमिली सेटअप तूं मंगळूरांत एक फॅमिली सेटअप तूं डान्स शिकून पुरा जाणां डान्स करचे त्या पुरा जाणांन बसून पळोवचें हें इनिशियली स्टार्ट करून आसतना कसाने जनान कसाने मेळ्ळी वा समाजान तुका सपोर्ट केल्ले वा कशें आशिल्लें हांव सांगिल्लें ना 20 years बॅक आतां उलोवचें गेल्यार मस्त नाशिल्लें चलयान पुरो अशें येवचें सो तें कशें म्हणल्यार ती नंतरली म्हणून देर वॉज नो डिफरन्स नाशिल्लें तें उलयताना की टीचर डान्सर म्हणून तें एक डिफरन्स आसतना मा तें मस्त उण आशिल्लें जनाक एक एक्सप्लेन करूंक इनिशियली मस्त आमकां कश्ट जाल्ला बट मिगेले अम्मा आनू अण्णा बम्मूण आनी माय माव हांगेल सपोर्ट आशिल्लें देखून हांव कोणाकय कान मस्त दिनी हांव मिगेल काम करता चमकली जनाक हांव कोण म्हूण गोत्तास कशी म्हूण गोत्तास दे एक्सेप्टेड मी विथ लव उलयता कसं करूं जायना बट आतां म्हाका खुशी जाता की तेदन कोण म्हाका ते डान्सर नंतरली म्हूण पुरा टॅग पुरा दिल्लेलो आशिल्लें तेदन तांकां गोतना आशिल्लें बट आतां तांकां कळटा की मिगेल काम कसलें कशी म्हणून इता म्हळ्यार तांकां पुरा जाणां हांव ट्रेन केला तांगेले फॅमिलीजांक सो नाव तांणी आतां उलयताना मिगेलें अशी इंट्रॅक्शन जाता आनी सांगतांचे आमी अशें म्हूण लेखील मात्र बट तुगेलें काम मस्त विंगड आसा वी आर व्हेरी सॉरी अबावट दॅट आमी अशी लेखली म्हणून they confess and open up so somewhere we feel happy की तांणी आमकां ओपन अप जाता सांगचे आनी असल पुरा थॉट्स आशिल्ले म्हणून बट आतां जनरेशनाक म्हाका दिसना की कोणें अशी मना घेवन बसतांची म्हणून इतें म्हळ्यार आमगेल्याची फॅमिलीजांतू इतली टॅलंट आसा तांकां गोतना की तांणी डान्स खोर येता म्हणून सो आमी चिके तांकां पुश कोरका ना तुमी करतांची छंद करतांची म्हणून तांकां उमेदी मस्त आसता वो कोरका म्हूण सान प्रायर पुरो आश मस्त आसता मनान तुची बट मे बी तांकां फॅमिली सपोर्ट मेळ्ळी आसतलें जो तांकां एक नमन्याची लज्जी जो अळशीक यो कोण कसो म्हणटांच गी म्हणून बट आय फील आतांच्या जनरेशनान ते पुरा समकोन पडला तांगेले आना म्हाका मस्त सपोर्ट करता देखून आमकांय खुशी जाता तांकां वचून ट्रेन करूंक डान्साक एक समाजांतू खंयचे विशय खंडीत न्ही बदलावण म्हणचे एक विशय केन्नाय आसता तशीची एक कुटुंबाच्या खंयचेय एक सान फंक्शन जेवो वार्डीक जेवो मुंजी मस्त गम्मत कोन पुरा जनान ओट्टू मेळून हसून खुशेर मोगान ता एक मस्त उडगासदायक जावन करचीत आसतला एक भारी हॉड काम म्हणून सांगेत गौरी दीदी आज आमगेलो ओट्टू ती गेला जर्नी तिणें आमकां शेअर केला
ह्या मस्त जनाक इन्स्पायर जाता म्हणून सांगेत म्हाकांतू खंडित मस्त इन्स्पायरिंग जाला. इतली वेळू आमकां टायम दिवन ह्या इंटरव्यूक आयलाक तुमकां धन्यवाद. अशीची मस्त सकड कार्यक्रम करून आनीक मस्त चांग जावो म्हण हांव सांगतास. इतली वेळ आमगेल ह्या कार्यक्रम पळयला तुमकां पुरा जनाक मस्त धन्यवाद.